जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोंताबरीस जालो आनी हाची गोवायकी दिवंक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो, तो कोणाचीच खबर करतालो काय म्हूण दुबावबिणीन शीस एकामेकाक पळोवंक लागले। ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करी तो जेजूच्या होड्ड्याक तेंकून आसलो। देखून शिमाव पेद्रून ताका कुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता। ताणें आपली तकली जेजूच्या होड्ड्यार बागून ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून प्रतिपाल केलो, जाका हांव उड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो। उड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताणें जुदासाक शिमावाक इस्कारेताच्या पुताक दिलो। उड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताच्या भितर सोयतान रिगलो। जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर। कित्याक पासत ताणें अशें ताका म्हणलां, ह्या जेवणाक बसतल्या दुसऱ्याक कोणाकूच समजूंक ना। जुदासा लागीं पंगुटीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें। म्हणटूच उड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो। रात जाली तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताजे सवे देवाक महिमा मेळ्ळी। देवाक ताजे सवे महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवे महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमोत करतलो। म्हज्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमच्या सांगाती आसा। तुमी म्हाका सोदतले, पूण जशें हांवें जिदेवाक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना। शिमाव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तो खंय वेताय? जेजून प्रतिपाल केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतलोय। पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुज्या पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार। जेजून जबाब दिलो, होय, म्हज्या पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय। हांव तुका सच सांगतां, कोंब्यान साज घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय।